आज जे अपक्ष आमदार जावंक सोदता, सपनां जावंक सोदतात, जर एक मनीस स्वताची धारगळची पंचायत कशी फोडली, काय तेजो विभागणी केली, हेचो विचार मांद्रेच्या लोकांक इल्लो आसा. आनी काही 4 बोर्डां घेवन फिरता तो, आनी ती बोर्डां घेवन ती प्रेस कॉन्फरन्सार घेता. तेन्ना म्हाजें एकच ताका सांगपाचें आहा की आमी जो काय विकासाक लागून आनी ज्या विकासाच्या दृश्टीन आमी कामांक तेंको दिल्लो आहा, दयानंद सोपटे फाटल्यान आमी रावलेले आहा. तेन्ना हे जे काय वक्तव्य करतात, हे वक्तव्य तेणी बंद करचे आनी आमी आमचें काम चालू करतात, तेणी आपलें काम करचें. दुसरें, लोक तुजी जी पेपरां तुमी वाचले आसतले, पेपरां प्रॉपर्टी दाखयलेल्या 27 कोटीची. लोक 27 कोटीच्या प्रॉपर्टीक उडोवन मतां घालचे ना. लोकांनी चिंतलेलें आहा की कोणाक निवडून दिवपाचो, काय दिवपाचो आहा, हे लोकांनी चिंतलेलें आहा. श्रीधर मांद्रेकराची कॅपॅसिटी मांद्रे मतदारसंघात, तेच श्रीधर मांद्रेकरा वांगडा राघोबा रावंक नासलो. त्या वेळार राघोबा गावडे लक्ष्मीकांत पार्सेकराक काम करतालो, जो भाजपाचो कॅन्डिडेट आसलो त्या वेळाचेर. परत राघोबा गावडे आता राघोबा गावडे खंय तरी आपलो स्वार्थ आनी फायदो दिसलो म्हणून जिता वांगडा फिरता. म्हणून राघोबा गावडेक जाका स्वताचे एथिक्स ना, तेणेन आमकां शिकोवपाची गरज ना. देवेंद्र देशप्रभू पळय म्हणटा, देवेंद्र देशप्रभूच्या बाबतीत एकूच गोष्ट हांव सांगता. लास्ट इलेक्शनाक आपाक ताका 616 मतां पडलेली. म्हणजे जिता वांगडा जे लोक आसा तेतूंतले गणित करून पळया तुमी. आपाची 616, श्रीधर मांद्रेकराचे 671 मेळून 2878 मतदान. तेंचे 100% फाटले जाले तेका लागून जिखपाच्या बाबतींत म्हाका दिसता आमच्या कोणाच्याच न्हू खंयच्याच जनतेच्या मनात दुबाव ना. सगळ्यात पयलीं जो उमेदवार आसा जी धारोलकर, ताचें अशें वक्तव्य आसा की आमी म्हणजे दयानंद सोपटे वैफल्यग्रस्त जाला आनी तो हरता, ताका लागून तो कितेंय उलयता. जी धारोलकराक हांव एक गोष्ट सांगूंक शकता, आनी ताणें हें म्हटलां की मांद्रेचे वोटर हे सायलंट किलर आसा. कालच्या दिसा पयलीं तो स्वता म्हणटालो की मांद्रेचे वोटर आपणाक जिखयतात. आतां ताका कळोन येयला की लोक शांत रावले, त्याच्या वाटेन कोण उलयना, म्हणून तो सायलंट किलर हो शब्द यूज करता. तुमी जर तेची प्रचार सभा पळयशात, केन्ना तो वयता खंय जर ते पळयशात जाल्यार तेच लोक तुमकां सगळे कडेन दिश्टी पडटात. म्हणजे 1-2 मांद्रेचे, 2 हरमलचे, एक कोण तरी केरीचो, एक कोण तरी मोरजेचे, अशें मेळून एक 10-15 जाणांचो घोळको ताच्या भोवती सदांच आसता. राघोबा गावडेन त्या प्रेसान अशें म्हटलां की दयानंद सोपटेन जी धारोलकराक डिस्क्वॉलिफाय करपाक लागून भरपूर खाटाटोप केलो. एक म्हळ्यार राघोबा गावडे स्क्रुटिनीक नासलो. भारत देशान स्क्रुटिनी हो एक लोक आमच्या हेचो प्रचाराचो आनी हेचो इलेक्शनाचो एक प्रोसेस. तो एवरीवन हॅज अ रायट. मुळान पयलें ऑब्जेक्शन जी धारोलकराच्या लॉयरान आमचेर घातलेलें दयानंद सोपटेच्या फॉर्माचेर, ते क्षणीक भायर मारले. आमचे थोडेशे एप्रिहेन्शन आसले, त्याच्या फॉर्मान कितें तरी तुटी आसले पळय, ते आमी रिटर्निंग ऑफिसराच्या नदरेक हाडून दिले. आनी तेणेन 2 मेरेन टायम मागून घेतलो की रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन दिलें. रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन तेणी दिलें, थंय तो विशय सोंपोवंक जाय. स्क्रुटिनी कॅनॉट बी द रिजन, हें कारण आसूंक शकना न्हू प्रेस घेवपाचें. 20 ते 22 वर्सां सक्रीय राजकारण करता आनी हे राजकारण करतना तेणी 2 मतदारसंघ सांबाळले, एक पेडणे आनी एक मांद्रे. ह्या दोनूय मतदारसंघात अशी एक व्यक्ती मेळची ना की दयानंद सोपटेन कोणाक धमकी दिली हे सांगपी, दयानंद सोपटेन दादागिरी अशें सांगपी एक व्यक्ती मेळची ना. त्याच्या पयलीं दयानंद सोपटे खंय तरी एक नोकरी करतालो. ती नोकरी करतना दयानंद सोपटे कोणी सस्पेंड करूंक ना. पण काल जे लोक आरोप करताले हे आपले नोकरी वयल्यान सस्पेंड जाल्ले लोक आसात. तशेंच दयानंद सोपटे आज 20 ते 22 वर्सां राजकारण करता. हे राजकारण करतना तेका कोणी भर रस्त्यार बाजारात आडवो उदर घालून मारूंक ना. पण काल जो मनीस आरोप करीत तेका भर बाजारात आडवो उदर घालून मारला अशे व्यक्ती. तसोच आयज हो जीत धारोलकर धारगळसून खंय कोण तरी येयला आनी आमकां शेपाता सांगता. तो सांगता की दयानंद सोपटे दादागिरी करता, पण दयानंद सोपटे दादागिरी करिना. हो जीत धारोलकर दादागिरी करता. तो आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घरात घुसता, आमच्या भगिनीक धमकी दिता, भावांक धमकी दिता आनी सांगता जावन इलेक्शन आपूण तुमकां दाखयतय. तुम्ही सगळे जाणा आसतले आनी मांद्रेचे लोकय जाणा आनी पेडण्याचे लोक जाणा की दयानंद सोपटे हो कसो व्यक्ती आसा आनी गुंड प्रवृत्तीचे माणूस कोण आसा तेसे.